Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काल राती 9:30 सुमार जेन्ना ही बोट जेन्ना लॉंग सायड जाताली ही व्हडली कार्गो शीप तेन्ना टक येवन ती जेन्ना दुंगयत तेन्ना आख्ख्यो जितल्यो बोट्यो ज्यो धोक्यार आसल्यो त्यो डॅमेज केल्यो कित्याक त्या प्रोफला हेजे स्पिडी हेजेर आमी सगल्यो बोट्यो धोक्यार एकमेकाक आदोवपा लागल्यो आनी जायत्यो बोट्यो 100 बोट्यो सुमार डॅमेज जालो. वो जेन्ना हो इन्सिडेंट जो आयज घडला तो पयले फावटी न्हू, हो 3 फावटी हेच भाशेन इन्सिडेंट हो घडलो आनी गेल्या त्या वर्साक देखून हेच भाशेन आमच्यो ह्या टकान ह्यो बोट्यो डॅमेज केल्ल्यो. सो तेका लागून हांव इतलेंच सांगता, ज्या ह्या एमपीटीन ज्यो आयज आमच्यो बोट्यो डॅमेज केल्या हेजेर इन्क्वायरी करची पडटली. तसोच हांवें म्हाज्या फिशरी मिनिस्टराकूय बरयलां आनी चीफ मिनिस्टराक बोगलेकूय वयतलो, कारण इनोसेंट बोटकार जेन्ना बेस्ट हिंगा एंकराक आसले नांगराक आले ते आयज त्रासान पडल्या. फिशींग तर बंद जालां, आमचें सगळ्यांनी फिशींग बंद केलां, पूण ह्यो बोट्यो आयज बोट दवरलो थिंगा आमच्यो डॅमेज केल्या. तेका लागून एमपीटीन चेअरमॅनान हेजेर इमिजिएटली जे राती हो कावज घडला तेजेर इन्क्वायरी करपाकूच जाय आनी करपा जाय, नाजाल्यार आमी मुखार वयतले आनी कितें करपा आहा तें आमकां कांयच खबर ना. आमी मुखार वयतले आनी आमकां जाय तें करतले मागीर.